रिसंटली एक न्यूज पेपराचेर आर्टिकल येयल्लें आनी त्या न्यूज पेपराचेर मेन्शन केल्लें की 4 मॉडर्न शेक्स येतले म्हणून. सो मॉडर्न शेक्स जेन्ना येतले आनी तेजे कॉस्टिंग अप्रॉक्स अराउंड 1 CR 1 करोडाची सुमार कॉस्टिंग जातली म्हणून. आयज सगळ्यांक खबर आसा जे आमचे शेक ओनर्स आसा हे ट्रेडिशनली पयलू फिशरमॅन्स आसले, थोडे लोकल्स आसले जेंच्यांनी हो आमचो ट्रेडिशनल जो लायव्हलीहूड बिझनस आसा हो फुडें व्हेल्लो आसा. 1970च्या टायमारच्यान हे जे बिझनस आसा ते सुरवात जाल्ली आनी प्रत्येक आयज अनएम्प्लॉयड जे यूथ आसा जावं अनएम्प्लॉयड कोण आसा तांकां खंय ना खंय लायव्हलीहूड मेळटा ह्या शेक्सांक लागून. आनी जेन्ना समज अशे मॉडर्न शेक्स आमी हाडले आनी सेटअप केले अप्रॉक्स अराउंड 1 CR तेंची कॉस्टिंग आसतली आनी जेन्ना ते ऑक्शनिंगाक वयतले ते ऑक्शनिंग घेवपाक लागून आमचे लोकल जे ट्रेडिशनल शेक ओनर्स आसा हेंचे कडेन पयशे आसतले काय कितें? कारण आता सध्या कितें चालू आसा आयज ते आपणाचे जे कितें पयशे जाता त्या हितून ते बांदता. जेन्ना सरकार समज अशी पॉलिसी हाडूंक सोदता, समज अशी हाडली फुडें आनी तेंच्यांनी मांडलें की बाबा अशें अशें जावपाक जाय आनी इतले कॉस्टिंग आसतली तेजे वयर तुमी बिडिंग करा. सो ही समज बिडिंग जाली नाल्यार आमचे जे लायव्हलीहूड डेंजरान आसा. कारण अशेंच जाल्लें आसा टॅक्सी हितून तुमी पळयता आसतले रेस्टॉरंट्स हॉटेल्स आयज सगळे भायल्यांच्या हातीन गेल्ले आसा आनी सेम सिनारियो आमच्या शेक ओनर्स जे आसा तेंचे हितून जावपाक जायना. कारण तेंच्यांनी जे पयलू कितें आसले जे शेक्स आसले ते लोकलांच्या हातीन आसले मिन्स आमची पंचायतीच्या अंडर आसले. आतां ते टुरिजमा अंडर घेतलेले आसा. सो जेन्ना टुरिजमा अंडर घेता आमच्या गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन तुमी समज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन म्हणना नाल्यार कॉमन सिवील कोडाच्या अंडर तांकां हाडूंक जाय आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. नाजाल्यार एवरी बिझनस आमचो जो बिझनस आसा तो सगळ्या भायल्यांच्या हातीन वयतलो आनी गोंयकारांक कांयच मेळपाचें ना. आनी हे खंय ना खंय हे टुरिजमान घालपाक जाय आनी मांडपाक जाय. जेन्ना पर्यंत हे मांडना तेन्ना पर्यंत सेम जातलें. Reportedly, there is a model check policy. And that reported model check policy is causing fear and anxiety. Speaker sir, आता हातून इश्यूज आहा. मंत्र्यान म्हणलें की सगळ्यांचे एकूच भशेन आसतलें म्हणून. हांव नको म्हजें कशें आसतलें तें तुका कशें कळ्ळें. गोंयांत स्पीकर सर रिटर्न टुरिस्ट कितलेच येतात शेकान वचून. एक टायम आशिल्लो 17 हिप्पी कल्चर म्हणटा जेन्ना आयलें तेन्ना शेक्स म्हणटा ते मेड गोवा फेमस. सो एक मनीस येतालो ते शेकान वतालो आनी तो परतो येतालो त्या शेकान बसपाक. तो खंय रावूं त्या टायमार हॉटेलांय नाशिल्लीं कोणाच्या घरान रावताले हावस गेस्ट म्हणून. स्पीकर सर ती परिस्थिती तकलेन धरून शेक म्हणटा तें एक ट्रेडिशनल बिझनेस हें आमी एक्सेप्ट केल्लें आहा. एक्सेप्ट केलां हावजान कितलेदां हें केलां आनी पॉलिसी ऑल्सो गिव्स देम प्रोटेक्शन. So basically traditional checks, I agree with my colleague, have to be with Goans only. This cannot go into the hands of anybody else. Because the private checks, जी आसात ती ऑलरेडी भायल्याच्या हातान गेल्या. कित्याक प्रायव्हेट चेकान तुजो कंट्रोल काय ना. प्रायव्हेट चेक तो जमीन घेतलो तो घालतलो. तू गव्हर्मेंट हॅज नो रोल इन इट. Who affords will put up a check. Now that person who affords can have this model check of 1 crore. जे मॉडल शेक आम्ही प्रपोज करता, द होल आयडिया इज वी कूड क्रिएट द एक्झिस्टिंग शेक्स एज मॉडल शेक्स विथ गव्हर्मेंट इंटरवेन्शन, विच मिन्स जे मॉडल शेक 1 कोटीचे आहा ते 4 कोटी ज्यो आहा त्यो सगळ्यो ते पयशे एक्झिस्टिंग मॉडल शेक्स करपाक आमी घालपा जाय. विच मिन्स गार्बेज मॅनेजमेंट सिस्टम आमगे शेकाना, गव्हर्मेंटान ते आंगार घेवपा जाय. सिवेज जी आहा ती आंगार घेवपा जाय. दॅट गव्हर्मेंट हॅज टू कम अँड कलेक्ट द सिवेज, पुट अप अ सिस्टम इन प्लेस. CCTV कॅमेराज मॉनिटरिंग सिस्टम ना, पुलिसिंग ना, वॉटर फॅसिलिटी सारकें ना, इलेक्ट्रिसिटी सारकें ना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो जर एक्झिस्टिंग आमी जरी तरी शेक ओनर्सांक आमी प्रोवायड केल्यो देन आय थिंक वी आर गोइंग टू हॅव ट्रेडिशनली जे आमचे शेक ओनर्स चलयता ट्रेडिशनली डिझायन जो आहा प्रत्येक जाणागेलो एकल्यागेलो आपापल्यागे डिझायन आहा. सो ते एक डिझायनाक गोवन तितून कल्चर आहा तो कल्चर मेंटेन जातलो. प्लस मॉडल जे आहा ते मॉडल तितून इंटिग्रेट जालें आनी दॅट ऑल्सो इन्क्लूड्स सिंगल विंडो सिस्टम. वी डू नॉट नीड टू ब्रिंग एनी युरोपियन स्ट्रक्चर and give it in the hands of somebody unknown who will not even speak our language. So the best thing is let's continue the shacks the way they are.